Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ಬಹುಮುಖಚನ್ನು ಆಮೆ ಪವಿತ್ರ ಶಾಂತಿ 1 John 4:4 ಅತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ केले असा शिकवणं. Greater is he that is in you than the one who is in the world. तुमच्या भितर असा तो आत्मा संसारात असा त्या आत्म्यापासून चढ बलिष्ठ जावन आसा. पहिलो एक भाग मी ऐकलो आसा. आता आज दुसरो भाग मी ऐकाया. पहिल्या कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायाचे 12वें वचन अशें सांगता. आम्ही घेतला तो आत्मो संसाराचो नाही बगर देवातावन आम्ही जोडलेलो ताचे वरवीं आमचे वयर वतुरल्या देण्याची ओळख धरूंक आम्ही शकता. देणी म्हळ्यार गिफ्ट, फ्रीली गिवन. गिफ्ट म्हळ्यार कितें? फ्री जावन दिवचें. त्या देखून ते कितें आमकां फ्री जावन मेळ्ळें आसा पळया. पयल्या सुवातेर आमकां शांती, म्हजीच शांती हांव तुमकां दिता, फ्री जावन मेळिल्लें आसा. कितें? फ्री. तशेंच भलायकी, जेजू आमचे खातीर घायला, तशें जाल्यार आमी गुण जाल्या फ्री जावन मेळिल्लें आसा. तशेंच प्रॉस्पेरिटी, आमकां अभिवृद्धी, उदरगतीक पावचें, वयर पावचें, ते आमकां फ्री जावन मेळिल्लें आसा. हे कशें ते अनुभव करचे? पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा. आमकां ते कितें पुरा देवान फुकट देणी दिल्ली आसात ते आमकां कळीत करचें पवित्र आत्म्याचें काम. पवित्र आत्मो केदार कशें आमकां ते दाखयता? पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर. येदार आमी आयकलां, पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर एक जावन आसात. होय की न्हय? तशें जाल्यार जेजून आमकां सांगिल्लें आसा जुवांच्या वांजेलांत 6 अध्याय 63 वचनांत आमकां जॉन चॅप्टर 6:63 तिके ऐकया. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान ओनीस खंयच्याकी उपकार ना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक आनी जीव दिवपी. पळय आमकां जेजून उलयल्लीं उतरां आत्मीक, स्पिरीट अँड लायफ. तेजे जाल्ल्यान केदार आमी जेजूचे म्हणजे पवित्र पुस्तकाच्यो बसवण्यो आम्ही क्लेम करतो, उक्त्यान उचारतो, कन्फेस म्हणटात. आम्ही कन्फेस करतो, उचारतो. ते जाल्यार पवित्र आत्मो तक्षण ते उतरां जारीजायशें करता. पळय उदाहरणाक सांगचें जाल्यार फॉर एग्जाम्पल आयझाया 53:5 53 अध्याय 5वें वचन कितें म्हणटा ऐकया. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विदलो आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो ताचेर पडलेले शास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्या. पळय आमी हे पात्यो न्हू, जेजूच्या घायान हांव गुण जाला, जेजूच्या घाया वरवीं हांव गुण जाला म्हण केदार तुमी म्हणटात. तक्षण पवित्र आत्मो ते बसवणी जारी करता. तुमच्या कुडीचेर कितें पिडा आसूं दी, खंयची पिडा आसूं दी, कॅन्सर आसूं दी, किडनी फेल आसूं दी, ब्रेन हेमरेज जाल्लें आसूं दी, खंयचेंय आसूं दी, तुमी भवार्थान केदार ते बसवणी क्लेम करतात आनी उचारतात. जेजूच्या घया वरवीं तुजी पिडा गुण जाल्या म्हणटात. तक्षण पवित्र आत्मो ऍक्ट करता, ते एनफोर्स करता. पळय मोगाचें तशेंच चिंत्या आमी फायनान्शियल क्रायसिसांत आसो, पैशांची तुरपण आसा. चिंत्या आमी फिलिपियन्स चॅप्टर 4:19 क्लेम करतो. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 19 वचन आमी केदां क्लेम करतो. पवित्र आत्मो ते एनफोर्स करता. वाचले
जेजू क्रिस्तांतय तुमकां असलेले धराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव जर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. पळया आमकां कितें गरज आसा त्या गरज फायनान्शियल नीड्स पवित्र दक्षिण ते ही बसवणी आमच्या जिवितांत जारी करता. त्या देखूनच भोव मोगाच्यानो आमी नवी रचना ते आयकले नवी रचना जाले आमी होय की नाही. ते नवी रचना म्हणटाना आमी जोएल प्रवादीच्या ग्रंथांत 4थो अध्याय 10वें वचन कोंकणी भाशेंत इंग्लिशांत जोएल 3:10 म्हणटात. वाचपायतिके लास्ट पार्ट अस्कत आसा तो अस्कत मनीस म्हणू हांव झुजारी हांव बलिश्ट. अस्कत मीन्स लेट द वीक से आय एम स्ट्रॉंग. अस्कत मनीस म्हणू हांव बलिश्ट म्हणू. पळय मोगाच्यानो हे जावन आसा आमचे नवे रस्त्यांची कितें आमचे उलोवची रीत. आमी पयलेचे परस फुडेचे हांव अस्कत हांव पिडेस्त हांव गरीब हांव दुर्बळो हे पुराय सोडीचे आमी नवी रचना जाले. हांव जेजू क्रिस्ता थंय एकवटलेली सगळी नवी रचना. त्या देखूनच आमी पवित्रत्म्यान बरोवन नवे उलोवणे उलयतना आमकां ते पवित्रत्म जारी करता. पळय आमकां आमचे जेजून आमकां कितें पुरा जोड दिला. जेजून आमकां अधिकार दिला. लुकाच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत 19th वर्स लूक 10:19 तिके वाच पळय. पळया सोरो इच्छु आणि दुस्मानाचे सगळे बोळूच पांया तळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधक करचे ना. पळय अधिकार दिला पदवी दिला. हो अधिकार आमी उपयोग सोंचे कशे आमी ते भावार्थान उचान सांगितले त्या झाडा ते आमचे जाता. देखून जेजू न्हू पळया पुनर्जीवन जाल्लो जेजू मातेवाच्या 28 अध्यायांत 18th वर्सांत कितें सांगता पळया. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून पळया 18th वर्सांत जेजू म्हणटा आपणाक पदवी दिल्या. 19th वर्सांत जेजू कितें म्हणटा देखून ओसा आणि सोमेश परजांचे शिस करा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दिया. मुखार हांवें तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकय. आनी हांव सदांकाळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगत आसतलो. म्हळ्यार अर्थ कितें म्हजो अधिकार हांव तुमकां दिता. तुमी म्हज्या नांवान वसा. म्हज्या नांवान वचून जें कितें हांवें फरमायलां तें करूंक शिकया. पळया मगाच्यान जेजून आमकां अधिकार दिला. पूण कितें जाता देवचार सैतान आमकां सदांच नेगेटिव्ह आमच्या मतीन घालता. कितें करता पळय दीस आनी रात आमचे विरुद्ध फिर्याद मांडटा खंय तो. उगडापण ग्रंथ 12वा अध्याय 10वें वचन बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 12 वर्स 10 तिके वाच पळय. तेदवा सर्गार ओड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयले. देवाची पदवी आनी राजवटगी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापित जालो. कारण आमच्या भावा विरुद्ध फिर्याद सांगतल्याक म्हणजे दीस रात तांचेर देवा समोर चूक मांडतल्याक आणि धर्मीक शेवटीला पळया ताचें काम तें हाणें अशें केला वो होलो आनी आमकां आमच्या मतीन सेम सांगता तूं आतकी सेवा तुका पवित्रत्म उपयोग ना. तूं पडलय तुजे आमचे फेल्युअर्स तो दाखोवन सांगता आमकां
आम्ही पवित्रत्व आमकां आमी पवित्र जावन देखून आमकां उपयोग ना अशें सांगतच आसता. म्हणून पवित्रत्व आमकां कितें सांगता पळया, रोमाकारान बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 15 आनी 16 वचनांत पवित्रत्व आमकां कितें सांगता पळया. कित्याक कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या ह्या बरी जीवनाक ह्या बरी जीवनाक तुमकां व्हरून पावयना. पावयना. बघात बघात तो तुमकां देवाची भुरगीं करता देवाची भुरगीं करता आणि आपल्या बळान देवाक अब्बा अब्बा म्हणजे बाप्पा म्हणून उलो मारूंक लायता. देवाचो हो आत्मो आम्ही देवाची भुरगीं आमी म्हणून देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. पळया पवित्रत्वाचें काम कितें? ओ तूं देवाचो पूत, तूं नितीवंत, तूं पवित्र जाले, जेजूचो अधिकार तुका लाभला. पवित्रत्वाचें काम तें जावन आसा. आमकां तो हें करता, एनकरेज करता. तूं भिये नाका, घबरनाका, हांव तुज्या संगत आसा. वय न्हय. आनी तो आमकां तूं नितीवंत तूं. कोणें सांगलें? जेजून आपल्या रक्तान तुका मोलाक घेवन रक्तान धुवन तुका नितीवंत केला हे सांगता. पळया जेजूचें नितीवंतपण आमकां लाभला म्हणून पवित्रत्व सांगतात. 2 कोरिंथीयांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 21 वचन तिके वाचले. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5 वर्स 21. पातकाचें खत नातलेल्याक देवान आमचे पसोत देवान म्हणजे पसोत आणि तुमचे पसोत पातकांचें बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितीवंतपण सोडलेली पर्जा जायशें केला. आतां आमी कोण? आमी नितीवंत मोगाच्या न्हू. आमी नितीवंत जाल्या त्या देखूनच आमकां आतां गुन्यांवकार म्हणनात. कित्याक आमकां देवाचें नितीवंतपण लाभला. त्या देखूनच रोमाकारान बरयल्ल्या पत्रांत 5 अध्याय 17व्या वचनांत अशें सांगता. रोमन्स 5:17. एक मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मरणान आपली राजवटकी चलयली. तें खरें जाल्यार एका मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनी कितलो व्हरतो देवातावन घराळ कुरपा आनी नितीवंतपणाचे धर्मार्थ देणे जोडलेली त्याच जेजू क्रिस्ता मार्फत जीवित जोडतली राजवटकी चलयतली. पळया वी आर टू रूल along with Jesus Christ. आमकां ग्रेस अँड फ्री गिफ्ट ऑफ रायचियसनेस. कोणाक हे रायचियसनेस आनी ग्रेस फावो जाला ती जेजू क्रिस्ता सांगता राजवटकी चलयतली. आमकां राजवटकी चलोवच्याक आमकां वेंचून काडला देखून आमकां सारकें कोत्तो सुजे ह्या नितीवंतपण लाभल्ल्यांक जेजू क्रिस्ताची पदवी नांवाची पदवी फावो जाल्या. मार्काच्या वांजेलांत 16 अध्याय 17 आनी 18 वचनांत तिके ऐका. सत्मानतेल्यांक असल्या आचर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नावी ते देवचार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले सोरप हातान धरून सकतले आनी मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बाधक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. पळय हांगा इम्पॉर्टंट कितें? म्हजे नावे देवचार सोडयतले, म्हजे नावे आत्मा विचित्र भासांनी उलयतले, म्हजे नावे पिडेस्तांचेर माथ्यार हात दवरून मागतले, पिडेस्त गुण जातले. जेजूचे नावे जेजूचें नांव हांव आनी तुमी उपयोग सितो पवित्रत्व तो एन्फोर्स करता. एन्फोर्समेंट डायरेक्टर
हा तो एनफोर्स करचे काम कोणाचे? पवित्र आत्म्याचे. ज्या घडये तुम्ही आणि हांव जेजूच्या नांवान पळया आम्ही कोणी इतल्या पिडेस्ता काढल्या म्हण चिंता, कॅन्सर असून पुरो आनी खंयचीय पिडा असून पुरो, जेजूच्या पदवेदार नांवान हांव फरमायता कॅन्सर ह्या भावात हांव ह्या भयणीत हांव सोडनोस म्हणल्या घडये पवित्र आत्मा तक्षण ते जारी करता. पवित्र आत्म्याचे काम ते एनफोर्स करचे. त्या देखूनच मोगाच्या नांव जेजूच्या नावाची पदवी आमकां गतसजे, जेजूच्या नावाची सखत आमकां गतसजे. ज्या घडये आमी जेजूच्या नांव उपयोग सुद्धा आमकांच चिंत्या म्हाकाच आसा पिडा. जेजूच्या पदवेदार नांवान खंयच्या पिड्याचें नांव सांगचें, तुका म्हजेर अधिकार ना, भायर सर म्हजे तावन म्हणल्या घडये पवित्र आत्मा म्हज्या कुडीचेर आपले प्रभाव घालता, आपली पदवी दाखयता, म्हज्या पिडे कुडीतान म्हजी पिडा भायर घालता. तशेंच चिंत्या आमी गरीबपणांत आसा, आमी आमकां दुर्बलकाय आसा, आमी जेजूच्या नांवान आत्तां तुमकां सांगलें फिलिपियन्स चॅप्टर 4:19 गरीबपणा तुका म्हज्या जिवितांत अधिकार ना, जेजूच्या नांवान हांव फरमायता म्हज्या जिवितांत हांव सोडनोच. डिप्रेशन जेजूच्या नांवान हांव फरमायता तुका म्हज्या मतीचेर कसलोच अधिकार ना, म्हजे हांव भायर सर. ह्या कोणा खातीर तुमी मागतात? मोगाच्या न्हू, आमकां जेजून हो अधिकार दिला. हो जेजूच्या नांवाची पदवी आमी उपयोग न्हू आमी अधिकारान फरमायल्ल्या वेळार ते जाता. मोगाच्या भाव खंडीत जाता. कित्याक तुझे थंय असतो पवित्र आत्मा, म्हजे थंय असतो पवित्र आत्मा, तो बळादिक आत्मा, तो भायर असत्या आत्म्या परस चड बळादिक, तो जेजूच्या नांवात महिमा दिवचें ताचें काम. त्या देखून ज्या घडी आमी जेजूच्या नांवान म्हणतो ते घडता. त्या घडच्या बरी आमकां जेजू फाव करता. कित्याक की म्हळ्यार पिडा शिडा आमचेर अधिकार ना. कितें म्हणटा पिडा पळया कुर्सार जेजू गायोन मरोन आमकां भलायकी जोड दिल्या म्हणटा पेद्रू आपल्या पत्रांत 1 Peter chapter 2:24. आमी पातकाक मरोन पवित्रपणान जिवच्या खातीर कुर्सायल्ले आपल्या कुडींत ताणे आमची पातकां वयली ताच्या गाया वरवीं आमी गुण जाल्या. कितें म्हणटा? आमी गुण जाल्या. पास्ट टेन्स. यू आर हील्ड. इंग्लिशांत यू आर हील्ड म्हळ्यार इट इज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड. हीलिंग हॅज टेकन प्लेस इन द स्पिरिच्युअल रियल्म. द हीलिंग हॅज टेकन प्लेस. आमची पिडा गुण जाल्या. त्या देखूनच हांव पिडा म्हजे थंय आसूंक साध्य ना, तुमचे थंय आसूंक साध्य ना. कित्याक जेजून आमचे रोग वावयल्यात, जेजून आमची पिडा शिडा वावयल्या आनी गुण जाल्या. जेजूच्या घया वरवीं आमी गुण जाल्या. त्या देखून मोगाचें न्हू आमचे वयर पिडेक कसलोच अधिकार ना. त्या देखूनच हे जाणा जावन आमी जेजूचें नांव उपयोगसी. ह्या भायर आत्तां आमी त्या मार्काच्या वांजेलान 16व्या अध्यायांत 16, 17 आनी 18 वचनांत आयकले ते विचित्र भासांनी उलयतात. हे विचित्र भासांचे एक देणें जावन आसा पवित्र आत्म्याचे. हे आमकां विशेष देणें. हे आमकां मागूंक आदार दिता, आमकां आमचो आत्मो घटायेन भरूंक आदार दिता. पळया 1 Corinthians chapter 14:4 तिके वाचपे. विचित्र भासांनी उलयता तो आपणाकच बोधन करता. विचित्र भासांनी उलयता तो आपणाकच बोधन करता. ते इंग्लिशांत one who speaks in the new tongues, strange tongues, edifies himself. Edify. आपणाकच बोधन करचे नाही, आपणाक बलिष्ठ करता. ताचो आत्मा बलिष्ठ जाता. त्या देखूनच जुडाचें पत्र 1 अध्याय 1 अध्याय आसलो. 1 अध्याय 20 वचन तिके वाचपे. पूण तुम्ही मोगाच्यान तुमच्या भोव पवित्र भवार्थाचेर
जीवित बांधून हाडा. तुमचे जीवित बांधून हाडा. पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा. पळया, हे पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करताना तुमचा आत्मो बलिष्ठ जाता. तुमका बांधून हाडा. यू बिल्ड अप युअरसेल्फ. विचित्र बसांनी मागचे कितें जावन आसा, आमचं आत्मीक जिवीत बलिष्ठ जाता. ह्या देखून दिलां तें आमी आत्मीक रितीन वाडीचे. स्पिरिच्युअल ग्रोथ म्हणतो आमी. आमकांच आमी केदार आमी विचित्र बसांनी मागूंक सुरू करता, आमची वाडावड जाता, आत्मीक वाडावड. आनी आमकां पळया, आमकां कितें मागचें कशें मागचें कळना. देखून रोमाकारांक बरयल्ल्या 8व्या अध्यायांत 26 वचनांत आमकां भगवान पावलो अशें सांगता. तशेंच आमच्या आस्कतकायेंत आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना. तें आत्मोच आमचे खातीर हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे कूट जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हणून जाणा. पळया, हांगा कितें जाता, पवित्रत्व आमचे मार्फत मागता. कितें मागता? आमच्या फुडारा खातीर, आमच्या बऱ्या जिविता खातीर, आमच्या आत्म्याच्या भलायके खातीर, आमच्या आत्म्याच्या बऱ्यापणा खातीर आमी कितें मागूंक शकना तें पवित्रत्व आमच्या अंतस्करणाचो एकवटून आमचे खातीर मागता मोगाचे न्हू. हे आमी जाणा जायचे. विचित्र बसांचे देणे एक वर्तें देण्यान जावन आसा. त्या देखून आमी विचित्र बसांनी मागूंक जाय. म्हणजे पवित्रत्म्याक आमचे मार्फत मागूंक सोडूंक जाय. तेजा आमचो आत्मो बलिश्ट जाता. आता हे पुरा कशें घडता हे आमकां बगता. पवित्रत्व केदार म्हाज्या जिवितांत काम करता तें बगता. मोग नासतना पवित्रत्व आमचें तें वावरना. पळया, गलातियरांक बरयल्ल्या पत्रांत 5वो अध्याय 6वें वचन ऐकाया तितके. Galatians chapter 5 verse 6. देखून जेजू ख्रिस्ताच्या एकवटान असलेल्यांक सुन्नत आसूनी उपकारना ताचे थंय उपकारता मोगा मारिफात आवडता तो भावार्थ. आमचो भावार्थ मोगा मारिफात वावरता. आनी वो मोग पवित्रत्वच आमच्या काळजांत धराळ मापान ओतता म्हणटा रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 5वो अध्याय 5वें वचन. असलो भरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपलें देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ ओतला. पळया, मोग कितलो गरजेचो आमकां वता. पहिल्या पर्यंत बरयल्ल्या 13व्या अध्यायांत मोगा विशयांत पावल सांगता. आमी आमच्या स्वार्थी मोगान मोग करचो न्ही. देवाच्या मोगान आमी हेरांचो मोग, पेल्याचो मोग करीचे. त्या देखूनच आमी तशें मोग करच्या खातीर पवित्रत्व आमच्या काळजांनी देवाचो मोग वता. आनी केदार देवाचो मोग आमच्या थंय वतलो जाता, आमी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक शकता. मोगा विणे पवित्रत्व वावरना. म्हाका पवित्रत्वान आमच्या मार्फत वावरचे जाल्यार आमी मोग करूंक आसा. कोणाक बोगसूंक साध्य ना, बोगसूंक आसा. कोणाचो मोग करूंक शकना, मोग करूंक आसा. कोणाचे विरुद्ध आमी राग द्वेष हागेतन ना बोगसाणे मोसोर हे धोरण काण घेवन पवित्रत्व आमच्या मार्फत काम करचें म्हळ्यार साध्य ना. कित्याक देव जावन आसा मोग, पवित्रत्व मोग जावन आसा. पहिल्या जोहानचें पत्र 4थो अध्याय 16वें वचन अशें म्हणटा.
अशें देवाक आमचेर अशें देवाक आमचेर असलेलो मोग असलेलो मोग कसलो म्हूण कसलो म्हण आमी आतां जाणा आमी आतां जाणा आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. विश्वास दवरला. देव म्हणल्यार मोग. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगांची येता जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. आनी देव ताचे थंय जियेता. पळया मोगाचे न्हू, हांवें मोगान जियेल्यार देव म्हजे थंय जियेता आनी हांव देवा थंय जियेता. हा ते जाल्यार मोग राग द्वेष आसले पवित्रत्व वाळना. पवित्रत्व आमकां जेजून सांगल्या बरी पियोन दी ताच्या काळजाच्या गुंडायता न्हू वाळच्यो झरी उमाळट्यो वाळट्यो देव. ते राग न्ही आसल्या कडेन द्वेष आसल्या कडेन कितें जाता, एक डॅम आसल्या बरी. पळया उदक वाळचें आमी बंद करच्याक कितें करता, डॅमा बांदता न्ही, डॅमा बांदून स्टोर करता उदक. तशेंच मोग वाळचें बंद जाता केल्यार राग द्वेष जिद्द हागेता नामोगसाणें मोसोर हे पुरो आसता जाल्यार पवित्रत्व आमचे मारिफात वाळना. आमचे मारिफात पवित्रत्व वाळना. पवित्रत्व वाळिल्लें जाल्यार बे आसिना जो मोग आशिल्ली हे जाल्यार मोग आसा थंय पवित्रत्व वाळटा. पळया पयले जो आमचे पत्र 4 अध्याय 18वें वचन ते केवाचा मोग आसले कडेन मोग आसल्या कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग हे धांवडायता. हे शिक्षक संबंध जाल्ले निमती शिक्षक संबंध जाले. जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावना म्हणटात. पळया आमकां दुसऱ्या तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत 7वें वचनांत सांत पावल अशें सांगता, देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रित करता तो आत्मो दिला. पळया राग बे एक दुष्ट स्पिरीट वायटांत येता बे. पण पवित्रत्व आमकां भियाचो आत्मो दिना. आमकां धैर्याचो मोगाचो आनी साऊंड माइंड म्हणटा. साऊंड माइंड इंग्लिशांत साऊंड माइंड. पळया आमकां डिप्रेशन जावं स्किझोफ्रेनिया जावं हे पुरा आमकां साऊंड माइंड नाही. पवित्रत्वान आमकां साऊंड माइंड दिला. त्या देखूनच बे आसल्या कडेन दुष्ट स्पिरीट मदली पवित्रत्व मोगाचो स्पिरीट. त्या देखून आमी मोगांत जिवंक आसा. मोगाच्या आमी सदांच असल्या धैर्यान मोगांत साऊंड माइंडांत जिवचें आमचे क्रिस्ती भावार्थ्यांचें जिवीत जावन आसा. कित्याक आमकां पवित्रत्वान जेजू सवें जिवन तुटून जेजू सांगाता ताच्या सिंहासनार बसयला. ते कशें एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 6वें वचन वाचपाय. क्रिस्ता जेजू थंय एकवटान जियेतल्यान आमकां ताणें जीवन तुटयलें आनी ताचे सोवें म्हळ्यार जेजू सोवें सिंहासनार बसचो अवकाश करून दिलो. पळया पास्ट टेन्स जाला. आमी थंय बसल्या सर्गार जेजू सांगाता बसल्या थंय जावन आमी सकला पडून मागणें करचें आशिर्वादान जोड दिवचें. आमच्या पांयतळा दुस्मान सैतान हर एक दुष्ट शक्त्यो अधिकारी स्वामित्व प्रभुत्व आमच्या पांयतळा आसात. जेजू सांगता आमी बसल्या म्हळ्यार जेजूक हायेस्ट अति उंच उबारला ताचे सांगता आमी आसतना आमच्या पांयांत कशें जेजूच्या पांयतळा सर शक्त्यो आसात आमच्याय पांयतळा तशेंच आसात. हे आमी जे देवाचे उतार आयकल्यार पावना हे पाळी जे जाकोबाचे पत्र 1 अध्याय 22 वचन देवाचे उतार तुमी आयकल्यार पावना हे पाळूंक जाय. तशेंच जुआंवचे पयलें पत्र 4 अध्याय 17वें वचन कितें म्हणटा, जो कसो आसा तशें आमी आसो. ह्या देखूनच आमी सदांच सकाळी आमी प्रॅक्टीस करीजे. सकाळी उठल्या कडेन कितें म्हणजे
पवित्रत्म्या तूं वर्तो म्हजे भितर आसय. आज म्हाका चलोनर, आज म्हाका जैताचें जिवीत फळकर, जे जेजून दोन दिलां तें म्हाका फळकर. अशें आमी केदाराच्या चमकान चलोवनी ना, आमी जैतेवन जाल्ल्या जेजूचे जैतेवन पूत तुवो. त्या देखूनच मोगाचें न्हू, ग्रेटर इज ही दॅट इज इन मी दॅन दॅट इज इन द वर्ल्ड. आमी ते सदांच उडासान दवरचे. मुनिजे Holy Spirit, you are greater, you are in me, lead me today. Hoy मोगाचें न्हू, आमी सदांच let us practice the presence of the Holy Spirit. आमी पवित्र म्हजे थंय आसा म्हणल्यार पातयो न्हू, ताच्या सांगाता जिया, ताच्या सांगाता चलया, तो आमकां चलून व्हरून दी. पातकातान मेकलेंकन जैताचें जिवीत, जेजून जें कितें बसवण्यो जोडून दिल्यार तें जिवीत जियोंक आमकां दयेन बाप फावो करून दी. जेजू खातीर बापाचे, पुताचे, पवित्रात्म्याचे नांवी. आमेन.